संत संसोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचेर तुवें वतल्या सौदेण्या पासत अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान बापूय मोगाळ तूं आमचो जावून राखताय आमकां सदां नीत मोगान सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संत संसोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें वतल्या सौदेण्या पासत अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान. एक घडीभर बसया. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या पवित्र थळाक ह्या पूर्ण शेताक सांजूद उतात देवाक समर्पण केल्ल्या आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक मोगाचो मानाचो स्वागत मागता. आयच्या दिसा हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात मानारी बाप ऑल्विन डिसोजा चिकमंगळूर दिएसीचो याजाक प्रस्तुत आसन लागीं जोसेफ नगर म्हणल्या कडेन पिरगेचो विगार चिकमंगळूर दिएसीच्या कुटुंबाजिनी केंद्राचो दिरोक्तोर आनी तशेंच तांच्या सामाजीक सेंटराचो नियोजीत दिरोक्तोर जावन थंयसर वावर करन आसा. म्हजो मोगाचो इश्ट फाटल्या 12 वर्सां जावन आमी सांगात आसा सांगात आमी वावर केला आनी पाद्रपा लागीं विस्तारलेल्या वेळा मोगान ओपोवन आज आमचे संगी आसात. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाळ दितले आराधन चलोवन व्हरतले आनी त्या देखून तुमच्या सुमेस्ताच्या तर्फेन मानादी बाप ऑल्विन डिसोजा तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या पात्रोन संत मारीपात केल्ल्या सर बरेपणाक अर्गां दितात. प्रिन्स्टन लोबो पवित्र काळजावाडो, जेनिफर लोबो पवित्र काळजावाडो, वीरकुटी नमूड बिद्रे, वीण डिमेल्लो देरेगुड्डे, जॉन क्रास्तानी कुटा मुक्का, ग्रेशन सॅन्ड्रा डिसोजा किन्निगोळी, ईथन एल्टन पेरेरा सुरतगल, सोनिया डिसोजा किन्निगोळी, विन्नी अल्बुकर्क फेरार, नवीन पेरेरा आनी कुटा मूडबिद्रे, रोशन रोज रिवा रेलन किरेम, प्रदीप सोनिया लोबो मूडबेळ्ळे, सिसिलिया डिकोस्ता किन्निगोळी, मेल्विन वासनी कुटाम दुबई, नलिनी डिसोजा नित्य दरवाडो, सिस्टर मेरी कुट्टी केरळा, शिवानी बियान भद्रावती, नवीन अक्षता भद्रावती, जैसन डिमेलो नित्य दरवाडो, वेनिसा डिसोजा मीरा रोड मुंबई, रॉन फर्नांडिस किन्निगोळी, उमेश केंचनगेरे, अरुण केंचनगेरे, जॉयल रेगो कॅलिफोर्निया, जुलियाना मिनेसस कुंदाबर. प्रत्येक त्या सवा बसोन मीस भेटयतात. ईशा लोबो किन्निगोळी, रेलन अल्वारिस किरेम, लीमा डिसोजा पेर्नाल, मेलिसा मेलोरा कॅस्लिनो पेर्नाल. कुटुंबान देवादीन जाल्यार आल्मा बसोन मीस भेटयतात. वीणा कुटिनो मूडबिद्रे, वीणा डिमेलो देरेगुड्डे, देवादीन लिओ डिसोजा जत्म्या बसोन मीस भेटयतात. सोनिया मॅक्सी डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन लॉरेन्स डिसोजा जत्म्या बसोन मीस भेटयतात. सोनिया डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन लुविना डिसोजा जत्म्या बसोन मीस भेटयतात. सोनिया डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन पास्किन मस्किनच्या आत्मा बसोन मीस भेटयतात. सोनिया मॅक्सी डिसोजा किन्निगोळी, देवादीन वीना फर्नांडीस अल्झावो च्या आत्म्या बसोन मीस भेटयतात. जॉय आनी लॉय फर्नांडीस मुंबय, देवादीन मार्सेलिन डिसोजा आत्म्या बसोन मीस भेटयतात. हिल्डा डिसोजा मुंबय. ह्या सर्व त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागता आसतना आमची मागणी त्या सवां सुमयेच्या पांयांतळ आमी पात्रोन संत मारी पादुबान दिवया, भेटोवन दिवया आनी मागया. ह्या हप्त्यांत ऑगस्टाची 15 तारीख भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळो दीस मोगाच्यानो आनी आमचो देश विविध जात कात धर्म संस्कृतीचें पाळणें आनी आमकां देवान दिल्लें एक सोबीत दिर्वें संविधान आमच्या भारताचें. तर ह्या संविधानाच्या हक्का प्रकार आमकां हर एकल्याके त्या धर्मा प्रकार जियोंक तो धर्म परगट करचें तें भाग आमच्या देशांत लाभोवन दी, सदांच उरोवन दी आनी आमच्या संविधानाचें रक्षण ह्या भारत देशांत जावं दी म्हणून आनी संबंदीत हर एकल्याच्या मोठी उजवाड मेळचे खातीर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया. सुमेस्त आमी उबे रावया, भक्तीपणान ह्या बलिदानांत ह्या रितीन आमी भागीदार जावया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सवे आसू. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो, प्रत्येक जावन म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, ऐतिहासीक प्रसिद्ध सांजूद थादेवाच्या ह्या पवित्र थळाक आज आमी हांगासर एका काळजाची आनी एका मनाची जावन सांगात जमल्या. पूण शेत हे मागण्याचें. जेजूचो शिस सांजूद थादेव असाध्य जाल्लें साध्य करन देवाच्या विस्नार बेसावांनी आमकां भरूंक आज तो तयार आसा. पक्षिकऱ्याचें हें पूण शेत तशेंच पवित्र सभा आज आमकां सर्गींच्या राजांत सक्तावर्णीक व्हड कोण म्हूण समजोवंक आनी ते परी जियोवंक आपोवणें दिता. कालतेपण वर्तेपण आमच्या जिवितांत दाखोवन दिता. कालतेपणांत आटापून आसा आमच्या जिविताचें वर्तेपण म्हूण आज आमकां दाखोवन दिता. तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नांत म्हूण स्वामी जेजू क्रिस्त आज आपल्या शिसांक म्हणटा. म्हज्या मोगाळ भयणीनो, मन बदलून म्हळ्यार कितें? कसलें मन हांवें बदली जंय आज? म्हजें कपटी मन, मनशापणांतलें मन, गर्विश्ट मन, दुबावाचें मन, हट्टी आनी दारूण काळजाचें मन, हंकारी मन, आबलेसावाचें मन, द्वेश आनी रागान भरलेलें मन, बेजारायेचें मन, संवसारी आशा अत्रेक लबदून जियोवचें मन, हांव आनी म्हजें म्हणलें स्वार्थाचें मन, दुबल्या दट्टा थंय जेजूक पळोवंक जायनातलें तें मन हांवें बदलून भुरग्या सारक्या मोगान आनी मनान हांवें जियेजय म्हणून आमकां आज पवित्र सभा तशेंच ह्या पक्षिकेऱ्याचें पूण शेत आपोवणें दिता. इंग्लिशांत एक सुबीत गीत आसा म्हज्या मोगाळ भयणीनो, विथ जॉयफूल लिप्स तातूंत काडलें. Just like a child who trusts his father dear and who delights to feel his presence near. Just like a child whose mind has not a doubt and whose heart is never proud. भुरग्या बरी, एक ल्हान भुरगें आपल्या बापायक पातयेवन आसले बरी आनी हें भुरगें त्या बापाच्या समकर रावच्यान संतोश बरी जाल्ल्या बरी, दुबाव नातलें मन आसलें त्या भुरग्या बरी, हंकारान भरलेलें काळीज नातलेल्या त्या भुरग्या बरी आज हांव आनी तूं ह्या देव टेंपलांत येवंक साध्य आसा. म्हज्या मोगाळ भयणीनो, हात आमच्या जोडयां, दोळे आमच्या दांक्यां, त्या भुरग्या सारकें काळीज म्हजे थंय आसा गी. भुरग्या बरी जावंक हांव तयार आसा गी. देवा समकर आमी समेस्ता ताची भुरगीं हें म्हज्या मतींत म्हाका कळीत जाता गी. सबार पोटी हाच्या विरोध जेल्ल्या त्या गडितां पासून दूख धरया आनी बोगसाणें मागून काळजांत हांव दूख धरन आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो देव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडार सरून वायट धरून सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोनिया काकळूत कर, सोनिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोनिया काकळूत कर.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजो तुका देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलय. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेव तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें अख्खे प्रथमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या ससना. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. हांवें एजेकियलान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हणलें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. ह्या विद्रोही घराण्या वरवीं विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो आनी तांतूं एक ग्रंथ कवळो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताणें फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें. हांवें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं रुदान, विळाप आनी हास्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, तुका दिलां तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कवळो खावन दोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतर हें. म्हज्या तोंडांत कशें सर्वेश्वरा तुझें उतर म्हज्या तोंडांत कशें सर्वेश्वरा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळेली बरी. मुझे वोण तुजी विधी वचना वर्णिता आसा. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोष. त्योच मुजे सलहदाय. तुझें उतर म्हज्या तोंडांत कशें सर्वेश्वरा. तुजी कशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज. तीस म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञांक आशें लालें नासता. उक्त्या तोंडान हांव उदखरता. तुझें उतर म्हज्या तोंडांत कशें सर्वेश्वरा. तुझें उतर म्हज्या तोंडांत कशें सर्वेश्वरा. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे जू तुमच्या कांद्यार घेया आनी मुझे लागचें शिका म्हणटा सोमी. कित्याक बळया आनी कलत्या काळजाचो हांव. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. भाग्यवन माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विसारी लागले. सर्गींच्या राजांत सक्तावरणी वड कोण? तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक कालतो करून ह्या भुरग्यां परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बकरे आसात म्हणया, तांचे मदलो एक बकरो सांडून वचत जाल्यार हेर 99 दोंगरार सोडून सांडून गेल्ल्या त्या एकाक तो सोदून वचना? आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता, सांडून वचनातल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच बरी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनाये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. थोड्या म्हयन्या आदीं म्हजी माय हांव सेवा दिवन आसच्या फिरगजीक आयली. सांजेर जेवण जालें. जेवण जाल्ल्या मागीर आमी बसून उलयतलीं. म्हजो बाब आसलो, माय आसली आनी तशेंच म्हजे बटलेरन आमी सांगाता उलोवन आसल्या. म्हाका कितेंगी बोगलेंगी म्हज्या मायच्या उस्क्यार म्हजी तकली दवरून थोडो वेळ न्हिदा जाय म्हूण. अशें केलें हांवें. मायच्या वतवाक बसलो, मायच्या उस्क्यार म्हजी तकली अशी दवरली आनी जस्ट न्हिदलो. तक्षण माय म्हणली, उठ पुता, कालें ल्हान भुरग्यां बरी करताय तूं. उठ पुता, कालें ल्हान भुरग्यां बरी करताय तूं. आणकी ल्हान भुरगो गे, आणकी दूद काताय गे तूं, म्हणाली म्हजी माय. ते दाडा हांवें सांगलें, तशें न्ही माय, तें जेजून सांगलां न्ही, ल्हान भुरग्यां बरी तुमी जायना जाल्यार सर्गींच्या राजाक तुमी रिगचे नात. ते दाडा माय म्हाका पटलून धरली आनी म्हाका एक दिलो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, पक्षिकेरे जुदुथा देवाच्या ह्या पून शेताक आज आमी आयल्या. आज हें पून शेत आनी तशेंच पवित्र सभा म्हाका आनी तुका एक लिसांव वा एक संदेश दिवंक आशेता. हांव आनी तूं ल्हान भुरग्यां बरी जाय जाय. सर्गींचें राज तुका मेळ्ळा जाय तर हें संवसाराचें राज मेळना, पूण आमी यात्रीक जावन आसा. आमचें पयण देव बाप रस्तराच्या, देवपूत सोडवंदराच्या आनी देव पवित्रत्म कुर्पेदातराच्या महिमेंत वांटेली जावंक आमी पयणारी जावन आसा. ह्या पयणाक आमी थंयसर पावा जाय तर आमचे थंय आसूंक जाय भुरग्या सारकें मन. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर तुमी ह्या मंगळूर तावन, हिशीन तावन सुमार पयस तावन तुमी आयल्यान एकामेकाची वळख तुमकां गोतूना. आतां हांव तुमकां सांगन तर एकामेका तुमी पळया. Jesus sees you, Jesus loves you.
जेजू तुका पळयता आनी जेजू तुजो मोग करता म्हण सांगता आसतना सांगूंक तुमी खुशी व्हरतात गे म्हणा पळया एकामेका पळोवन जेजू तुका पळयता आनी जेजू तुजो मोग करता म्हणा जाय. हांव पात्रापाक सांगता फादर जेजू तुमकां पळयता आनी जेजू तुमचो मोग करता म्हणा. सुमार जाणां म्हणटात ना कित्याक कावजेणी ल्हान भुरग्यांचें मन आमचें थंय आसूं म्हणा एक पटी जेजू तुका पळयता जेजू तुजो गॉड सीज यू अँड गॉड लव्ज यू. म्हज्या मोगाळ भोवपणीनो तूं दुबळोस जावन आस तूं ग्रेस्तस जावन आस राईस जावन आस PhD केल्लोय जावन आस तूं एक गुरूय जावन आस तूं एक शिष्य म्हणटा आमी स्टुडंटय जावन आस जाणवायेन बरलोलो जावन आस जाणवायनांतलो हेड्डाय जावन आस पूण एक मोतीन दवरू तूं देवाचो भुरगो तूं देवाचें भुरगें. हय आमी समेस्ता देवाचें भुरगें म्हणटा आसतना म्हज्या मोगाळ भोवपणीनो म्हाका एक इतिहासांत घडलेली काणी म्हज्या मतींत येता. ती काणी अशी आसा अकबर आनी बिरबलाची काणी तुमी आयकल्यात गे. अकबर देहलीचो रायतो त्या दाडा जावन आसलो तो ताच्या आस्थानांत आयलो. आस्थानांत सबार जाणां थंयसर आसलीं आनी तशेंच ताचें मंत्री मंडळी थंयसर आसलें. अचानक आस्थानांत अकबर महाराई येवन इसारता एक सवाल दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है. हें आयकलां ही काणी आयकोना जावंक परत थोडें. दुनिया में सगळ्या संवसारांत वर्तो मनीस व्हडलो मनीस कोण म्हण इसारता. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ह्या संवसारांत व्हडलो मनीस कोण म्हण इसारता आसतना एकलो पंडित उबो रावता. हुजूर जिसके पास संपत्ति है वही दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है. कोणाकडे संपत आसा कोणाकडे ग्रेस्तकाय आसा कोणाकडे सबार पीक आसा कोणाकडे ओडविकाय आसा तो ह्या संवसारांत वर्तो म्हणटा. राया कित्याक ह्या जवाबांत खंडीत जावन ताका पसंद जालें ना ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ताका पसंद जालें ना. परत्यान तो विचारता दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है. आणि एकलो थंयसर आसलो पंडित म्हणटा जिसके पास ज्ञान है वही दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है. कोणाकडे अपार गिन्यान मोत आसा गी तो संवसारांत वर्तो मनीस. म्हज्या मोगाळ पण तांतूनय कित्याक रायाक पसंद जालें ना. ही जवाब मागीर परत्याक आनी एकलो उबे रावता आनी म्हणटा हुजूर जिसके पास रूप है यौवन है ताकत है वही दुनिया में सबसे बड़ा आदमी. कोणाकडे सोबित मुखामळ आसा गी सोबाय आसा गी कोणाकडे यौवन म्हणटा आमने तरणाटपण आसा गी कोणाकडे रट्टेली ताकत म्हणटा कोणाकडे ताकत आसा गी कोणाकडे सगळें आसा गी तो संवसारांत वर्तो मनीस. म्हज्या मोगाळ भयणो खंडीत जावन रायाक ह्या जवाबांत पसंद जालें ना. परत्यान थंयसरच आनी एकलो आसलो कोण अकबर म्हणटा आसतना थंयसर बिरबल्ला आसताच न्हय गे. तो विचारता बिरबला कडेन बिरबल तुम कहो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है. बिरबलान कितें आन्सर दिलें जावेत. तो म्हणटा हुजूर दूसरों की दुख दूर करने के लिए कौन कोशिश करता है वही दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है. दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडूंक दुसऱ्यांक आपली सेवा दिवंक मोगान पळोवंक खालतो जावंक कोण मुखार येता गे तो ह्या संवसारांत सगळ्यांचे वरणी वर्तो मनीस जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आज हांव आनी तूं ह्याच विशेष रितीच्या आपोवण्याक आमकां आज एक अवकाश आसा. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी या एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 2 ओळ 8, 3 आनी 4. देव एझेकियल प्रवादीक म्हणटा मनशा पुता
तुज्या पायांचेर उबो राव. पळय हांव तुका म्हजेर उपराटलेल्या विद्रोही राष्ट्र थंय धाडटा. भुरग्या सारके आसचे इस्रायल पंथ थंय तुमकां धाडिना, तुका ह्या विद्रोही राष्ट्रा कडेन धाडटा आनी तांकां तूं सांग भुरग्यां परी तुमी जाय जय. म्हज्या मोगाळ बाबडीन तो म्हणटा जेजू, देव म्हणटा ताका, तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें तुका. ल्हान भुरग्यांक लायिल्ले बरी एजेकियल प्रवादीक मनशा पुता, तुजें तोंड उगड ल्हान भुरग्यां बरी. जें कितें तुजें थंय आसलें रुदान, विळाप, हास्कार आनी सुस्कार तें हांव बदलतां. मोवांप्रास, रुचीक, स्वादीक तुजें जिवीत हांव करता. म्हणून इस्रायल विद्रोही घराण्याक तूं दाखोवन दी. एजेकियल प्रवादी ल्हान भुरगो जाता. एजेकियल प्रवादी आपलें तोंड उगडता ल्हान भुरग्यां बरी. एजेकियल प्रवादीक देव बापाय बरी, आवय बरी ग्रंथ सुरिळी ताच्या तोंडांत घालता. कश्ट, रुदान, हास्कार, सुस्कार पुरो थंयसर घालता आनी तें ताच्या मोगान तो बदलता. केदाळा एजेकियल प्रवादी भुरग्यां बरी जाता गी, ताका तें संतोश जाता. म्हज्या मोगाळ बाबडीनो आयतारा आमी आयकलें तें किर्तन. कसलें किर्तन तें? साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक गोड. मनशा पुता इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजी उतरां तांकां सांग. ती आयकोन दी, आयकना जावन दी, ती सांग. ल्हान भुरग्यां बरी जाया, खालती जाया, देवाक मानवून चला, तुमकां बेसावांनी तो भरतलो. आयचें किर्तन आसा 119. आमी आपूण शेताक आयल्या म्हज्या मोगाळ बाबडीनो. आमी देवाचें उतर आयकता, हांगासर शर्माव आयकता, हांगासर आराधनांत आमी वांटो घेता. पूण आज हांगासर आयली तुमी, तुमचे कडेन बायबल आसल्या नाजाल्यार पाद्रपा कडेन तो बायबल काणगोन किर्तन 119 तुमी वाची जाय. तातूंत बायबलांत आसच्या सुमार बुकां पैकी व्हडलो अध्याय म्हूण सांगल्यार किर्तन 119 119. तातूंत 176 वर्सस थंयसर आसा. आनी तातूंत आमी कशें भुरग्यां बरी जाय जय, कशें तें देवाच्या उतराक मानवून चलत जाय म्हणून आमकां शिकोवण आयच्या किर्तनांत मेळटा. ल्हानविकाय आपणावंक आमकां आज आपोवणें आसा म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. आनी ह्याच किर्तनांत आमी पळयता किर्तन 119 103 वर्सस अशें म्हणटा, तुजी बासावणी म्हजे जिबेक कितले मधुर देवा, म्हज्या तोंडाक मोवांप्रास चड गोड जावन आसा. ती उतरां म्हज्या जिविताक एक वाट जावन दी. तुजें उदर म्हज्या पावलांक दिवो जावन दी, उजवाड म्हज्या वाटेचो जावन दी. तुजें उदर म्हाका जिवीत दिवं दी देवा म्हणून कलत्यान किर्तनकार देवा कडेन मागता. म्हज्या मोगाळ बाबडीनो मोटव्यान आयच्या वांजेलाक आमी गेल्यार थंयसर शीस कशें अकबर ताच्या आस्थानिकांक विचारता की शीस जेजू लागीं येवन दिसता. सर्गींच्या राजांत सक्तावर्णी व्हड कोण? तर जेजू म्हणटा एक ल्हान भुरग्यांक आपोवन तांच्या मदें उबें करता. ल्हान भुरग्यांक आपोवन उबें करता. कित्याक जेजू खरोच ल्हान भुरगो जाल्लो. ते ल्हान भुरग्यां बरी आसचें म्हळ्यार कितें म्हण ताका कळीत आसलें. सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां बरी जायना जाल्यार सर्गींच्या राजांत तुमी रिगचे नांत. सर्गींच्या राजांत तुमी जो कोण आपणाक कालतो करता ह्या भुरग्यां बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. तुमी हांगासर येवन सोम्या म्हाका बचाव करूं, सोम्या म्हाका राख, सोम्या म्हाका तें कर, सोम्या म्हाका हें कर म्हळ्यार खंडीत जावन सोमी तुमकां आनी म्हाका राखचो ना म्हणटा. तें सोम्या जेजूची उतरां, म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता, उलो मारता, उलो मारता तो हरी एकलो सर्गींच्या राजांत रिगता गे रिगसोना रिगासोना. जो कोण भुरग्यां बरी जाता ताका सर्गींच्या राजांत खंडीत जावन रीग मेळटा. म्हज्या मोगाळ बाबडीनो पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकलो सयत बेपारवा करिनाकात. खंडीत जावन बेपारवा करिनाका. आज तें दारूण काळीज आमचें थंय आमी काण उडय जाय. तें दारूण काळीज जावन आमी पयस ये जाय. म्हज्या मोगाळ बाबडीनो एक घडी भर हात आमचे जोडया, दोळे आमचे धांकया. जेजू
तुका आज आपयता भुरग्या परी जावंक. जेजू तुका आज आपयता भुरग्या सारक्या काळजोचो जावंक. तूं VIP जावंक पुरो, तुजे कडेन PhD आसूंक पुरो, तूं अधिकारी जावंक पुरो, तूं ग्रेस्त जावंक पुरो, तूं विशेश देणयांनी बरलोय जावंक पुरो, पूण जेजू आज तुका आपयता खालतो जावंक. कालत्यापणांत आटापून आसा वर्तेपण. एक मासूम जिवीत जियोंक, एक सोबीत भुरग्या सारक्या काळजाचो आनी काळजाचें तूं जावंक तुका आपणे आसा. जस्ट लायक ए चायल्ड यू शूड अप्रोच द ब्लेसेड मास्टर. जेजू कडेन इसार, भुरग्या परी इसार. म्हजे कडेन कश्ट आसात, म्हजे कडेन वळवळे आसात, सो हांव तुका भुरग्या परी तुजे सरशीन येता. म्हाका राख, म्हाका बचाव कर, भुरग्या सारकें काळीज म्हाका हातून दी. हे मिसाचें बलिदान आमकां ह्या बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायन आन वेदिशी आयल्या, दिनवाशी काळजान त्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका काणीक जावं दिता, स्वादीक मोगान तुज्या जियोंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो, भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवोवपाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा भाग्यवन धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सडवण आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराकमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सस्नच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्र कायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीचेर तीर आनी घट बांदून दवरल्या. देखून आतां विश्वासानी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, सत आनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगळी तुका जय, सगळी तुका जय.
गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय उंच गीत तुका जय 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 उंच गीत तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून हिंदणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची पवित्र कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेजा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातास ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतेले, हे म्हज्या उगडासा करा. बावटसो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन सा, जेसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीताचो वंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्यांक आमी समेस्तान पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. एक घडीभर आमच्या देशाक स्वतंत्र लाभोवंक ताजे फाटल्यान वावर करून देवादीन जाल्ल्या सर मुखेल्यांचो उडास कडिया. महात्मा गांधी संगी सक्कड मुखेल्यांचो तांच्या आत्म्या शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगाता, बगयो झुजे तिचो पती, बगयो दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सुम्यांनी सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गाबुया. आमच्या बापा सगीच्या तुझे नाव पविसा, तुझे राजंक तुझी खुशी सगळा जाता तशे संसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सकलेल्या बक्षिता तशे आमची पाकां बघ, आनी आमकां ताळणे पडोवन देव नाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. सुम्या जेजू क्रिस्ता सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सुबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशानात रेखलेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व कंदांतलीं वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. बाबांनो आनी भयणीनो भुरग्यां सारक्या काळजांत एकामेकाक शांती आमी पटोवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावांनो आनी भयणीनो पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ल्हानविकाय आपणावंक आपोवण दिल्लो जेजू होस्सू. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेलें आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका खवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुझ्या जेवणाक संतोषान रमल्या स्वागत करूं तुका राखून रावल्या. ये बेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजान. ये बेगी ये
आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजां. जिविताचें खाण तो आत्म्याचें पशंत आत्मो आमचो भरताय देवीक जीवन तुजें खाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुजें खाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुज्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारां राव सदांच आमच्या काळजां. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, भगवंत जूद था देवाच्या जैतेवंत मरणा पासत ह्या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला. तांतून घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तेर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सुमिस्त मी बसया. मोगाचेनो परत एक पटी ह्या पुंतळाक तुमकां हरी एकल्याकी मोगाचो स्वागत म्हणटा. मंगळार सकाळीं पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन उपरांत 10 वरां तावन कुमसरां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सॅक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसांवां दिवंक आसा जाल्यार पिरगेच्या दप्तरान दिवची. कावन्सिलींग तशेंच तुमच्या समस्यांक कितेंय सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा तर हप्त्या मदें विशेश जावन आनी आयच्या दिसांनी थोडो वेळ तुमकां हांगासर मेळोवंक अवकाश आसा. पुणशेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. पिरगेजीच्या दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस जुबल्यो काजारां कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या जेवणाक आदर दिया. हांगासर आयिल्लीं भक्तिकां जेवणाचें दनपाराचें जेवण जेवता आसतना खंडे तुमचे खातीर मागतलीं. आमी विशेश तरान तुमचे खातीर मागता. मोगाचें ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर हांगासर सांजुदाचें संभ्रमीक फेस्त आमी आचरण करता. ह्या संदर्भी ऑक्टोबराच्या 22 तारखेर हांगासर सामुहीक काजारांची मांडावळ घाल्या. त्या देखून तुमच्या पिरगेजेतावन वा तुमच्या कुटुंबांतावन वळखीचीं कोणीय काजार जावंक आशेता जाल्यार हांगासर ह्या सामुहीक काजारा वेळार तांचीं नांवां दप्तरान दाखल करूंक हांव उलो दितां. मिसा नंतर आनी तशेंच मिसाच्या वेळार वा आराधना वेळार कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन दाखतरां आसात. आळुवास होमिओपॅथीक हॉस्पिटल मोडबिद्रेतावन आयल्यांत तांकां मेळोवंक जाय जाल्यार वोकात कान घेवंक जाय जाल्यार तुमी वचून हाचो फायदो तुमी जोडचे. मोगाचें न्हू. आज जेवणाक दान दिल्लीं हांव आतां नांवां वाचून सांगतना तांणी वा तांच्या कुटुंबाची न्ही मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानदी बाब ऑल्विन डिसोजा तांचे जावन मानाची वात घेजय म्हूण तुमचे लागीं मुखार मागता. आयचे दिसाचे प्रधान पोशक वा आमकां कुमो केल्ले जावन आसात जीवन डिमेल्लो आनी कुटाम. ताच्या दुयेच्या जल्मा दिसा संदर्भी इव्हँजेलीन आलिना डिमेल्लो नित्य दरवाडो प्रस्तुत दुबाय ती वस्तीकरण आसात. आयचे दिसा चिकन इडली अशें सगळें जेवणाचें स्पॉन्सर तांणी केलां. तांणी वा तांच्या कुटुंबांत हांव कोणी मुखार येवन ही मानाची वात घेजय म्हूण हांव उपकार मागता.
तशेंच सहप्रायोजक जावन जॉन सरिता निड्डोडी, विलियम पिंटो मुणकूर, सोनिया मॅक्सिम डिसोजा किन्नीगोळी ती आसा जाल्यार हांगासर मुखार येवचें मानाची वाद घेवची. ह्या सर दानीक आमी देव बरें करून म्हणटा, तुमचो उपकार आठयता. तुमच्या बऱ्या मना वरवीं आज 6 जाण हांगासर जेवण सेवतात, त्या देखून तुमचो उपकार आठयता. तशेंच आज जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी, गुरकान प्रतिनिधी वाड्याकारांचो हांव उपकार बावरतां, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वती वांटल्या बाब ऑल्विन डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. बाब ऑल्विन डिसोजा हांवें सांगलें चिकमंगळूर डायसेस थंयसर सगळें कन्नडांत मिसां शर्मांव आनी सगळें जाल्यार इतले अपुर्बायन कोंकणी भास उलयता आनी हांगासर येवन आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुर्बायचो संदेश आमकां दिला. फुडें आराधन चलोवन व्हरतले, त्या देखून तुमच्या सुमिस्तांचे तर्फेन बाब ऑल्विन डिसोजा तांचो उपकार बावरता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सुमिस्त आमी दिंबेर पडया, सांजू दुता देवाक नवेन आमी चलोवन व्हरया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भाव भयणीनो, सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगेव जूद ता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजूद ता देवानी एर सांत बग प्रतीक जावन उमुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या कारणाचो वडभाव, तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदतात देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता. बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे बदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जूद ता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा. आमीन. सांजूद ता देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगेव जूद ता देवा, ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शरती जावन आसा. तुजे मजतीचेर बरवसो न्ही म्हजी गरजां नांव तुज्या पुणशेता पातयेनीन आयलां. सर आमी बसया. मोगाचें आज 6 जाणांनी हांगासर तेसांवां दान दिल्यान हांव तांची तेसांवां वाचून सांगतना जे तुमची तेसांवां हांगासर आसा जाल्यार ही वाचताना तुमी मागा. नाजाल्यार तुमच्या काळजा मनांत आज कितें तेसांवां मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक तुमी हांगासर आयल्या. सो तुमची मागणी तेसांवां ह्या घडये उबा दिवन मागा. मोगाचें न्हू एकल्याचे गडीचे समस्ये पर्याय जावचे खातीर, 2 जाणांचे प्रॉपर्टी जागो बऱ्या मोलाक विकून वयचे खातीर, 6 जाणांक वर्क विजा मेळचे खातीर, 4 मतीक समाधान मेळचे खातीर, एकल्याक CAच्या ऑफिसान काम मेळचे खातीर, 3 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करचे खातीर, 6 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावचे खातीर, 2 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर, 3 कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर, 8 जाणांक बरी सैरीक मेळचे खातीर, 7 जाणांक आमाल पिवन येता सुडकां मेळचे खातीर, एकल्याच्या माथ्याची शिरांची दुगूण जावचे खातीर, एकल्याच्या घराचें काम कसलेंच अडकल नासतना जावचे खातीर, एकल्याक कॅनडा वचूंक विजा फावो जावचे खातीर, एकल्याक PR विजा कन्फर्म जावचे खातीर,
दोगांचे पांयाची दूख गूण जावचे खातीर, तेगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर, एकल्याक 2 कुटुंबां एक जावचे खातीर, एकल्याच्या पोटाचे प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर, 2 जाणां कामाचे कडेन आसले कश्ट पर्याय जावचे खातीर, 5 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर, एकल्याचे जाग्याचे समस्ये पर्याय जावचे खातीर, 5 जाणांक रीण फारी करून करपा मेळचे खातीर, एकल्याचें प्रोस्ट्रेट पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याक RTC क्लियर जावचे खातीर, 2गांक फ्रेंच एग्जामान बरे मार्क्स मेळचे खातीर, एकल्याक काम केल्लो सांबाळ मेळचे खातीर, एकल्याचें बिझनेस लॉसर आसलें तें बऱ्यान चलचे खातीर, 7 जाणांक प्रत्येक तेसावापाचो मागोवंक, एकल्याक नर्सिंग एग्जाम पास जावचे खातीर, एकल्याची CA एग्जाम बऱ्यान ताणें कंप्लीट करचे खातीर, आनी हाचे सांगाता सबाज जाणांनी तांच्या विशेष तेसावां खातीर मागोवंक विचारला. मोगाचे न्हू, सबाज जाण हांगासर येतात, हर एक दीस म्हणल्या बरी हांगासर येतात सांजूद थादेवाच्या पांयां तळा ताचे मुखांतर मागचे खातीर, कित्याक सांजूद थादेव असाध्य आसलें साध्य कसो सांत म्हणून नांव वाडलेलां. मोगाचे न्हू, तर आज जे कितें आमच्या काळजा मनान मागणी तेसावां आमचे समस्ये पिडा दूख कश्ट अनवरां कितें आसा सगळें ह्या घडी आमी उबार दिया, पत्रोन सांता मारिपात आमी मागया व्हडा पातयेन भक्तीपणान. मोगाचे न्हू, असाध्य आसलें आमच्या जिवितांत साध्य जावं दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. मोगाचे न्हू, आराधन तुका सुमयान जेसू, नमन तुका सुमयान जेसू, महिमा तुका सुमयान जेसू, वंदन तुका सुमयान जेसू, स्तुती तुका सुमयान जेसू, प्रणिपात तुका सुमयान जेसू, ओगळाप तुका सुमयान जेसू. हालेलुया 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 मोगळांचे सुवास वडा भक्तीपणान पातेरी ही पावंडा या पवित्र थळाक आयल्यान पत्रोन सांता मारिपातांची मागणी तेसावा तुझ्या पांयांकडे उपान दितात. सुमयान जेजू या भाऊ भयणीचे तुझे खाकुलीचे दिश्ट घाल, तुझी मोगाची नदर घाल, तुका असाध्य म्हणले खंयचे ना. आमच्या पत्रोन सांता मारिपा सगळे संते आयचे या घडी आयच्या या दिसा साध्य कर, या भाऊ भयणीच्या जिवितांत साध्य कर. तांणी आशिल्लें बरेपण तांकां लाभय, बरी भलायकी तांकां दी, पिडा शिडा तांची गुण कर, तांचे कश्ट अनवरत तांकां सुटका दी, तांच्या जिवितांत तुझे पदवी तुझी महिमा तूं दाखय, तुझी दैवीक सकत काकूद तांच्या जिवितांत ह्या घडये वाळोवन दी. आनी त्या मारिपात ती बरेपण तुझे तावन जोन घेवन दीत, आनी त्या मारिपात तुजी सैत्य वत सकत तांच्या कोडीन ह्या घडये वाळोवन दी. सुमयान जेजू तूं दाखय तुजी पदवी महिमा ह्या घडये आनी बरेपण ह्या भावनांक लाभय. तुका जावं पदवी, तुका जावं महिमा, तुका जावं मान ओगळाप, तुका जावं स्तुती आराधन आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्मीच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस धांवडय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता. अशा संडल्या बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे गुंटे म्हज्या खालसाची खोर्साण हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवातगी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. सबाज जाणांनी हांगासर अर्गां उलयदान दिल्यात. आमकांय खंडीत ह्या पवित्र थळार जायतें बरेपण लाभलां आनी लाभता. मोगाचें न्हू, देवान आमच्या पात्रोन सांता मारिपात साध्य केल्ल्या त्या सर बरेपणा खातीर, आमकां लाभल्ल्या त्या आशिर्वादां खातीर एक घडीभर आमी अर्गां दिवया. धन्या देवाचो उपकार आमी आठोवया. मोगाचें न्हू, एका चलयेक आक्रिस्तांव चेड्याची इश्टागत सोडून कुरपा लाभल्ल्या खातीर, एकल्याक काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर, एकल्याक मागलो उपकार फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्याक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्याक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर, एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर, एकल्या भुरग्याचो ताप कंप्लीट गूण जाल्ल्या खातीर, एका कुटुंबाक जायतें बरेपण आशिर्वादां मेळिल्ल्या खातीर मोगाचनाचे सांगाता खंडीत आमचे अर्घ्या वोले साबार आसात. मोगाचनो ह्या पवित्र तळार आज जपां अद्भुतां घडोवन आसात. साबार लोकांक बरेपण तरी करून आमी उपकारी मनाचे जावया. सापात्रोन सांता मारिपात लाभलेल्या बरेपणा खातीर धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवया, ओगळाप दिवया आनी सांगात आमी गावया.
हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू म्हज्या काळजा, हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू, हांव अर्गां दितां जेसू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्वर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक, नर्सांक, स्वयंसेवकांक तांचे जिवितांत तूं फाव आदार दी. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळण्या वायटांतले तूं निवार. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा आयच्या दिसा तुज्या मनियाऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती, बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय हितून दी. आमचे प्रार्थना येशू सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी करून सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष, समाधान, बरेपण तांकां लाभय म्हूण मागता. आमचे प्रार्थना येशू सर्गीच्या बापा, आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयतर ती सर्त्या सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आमचे प्रार्थना येशू मोगळा बापा, गांवांत तशें बर गांवांत पावो तें काम नासतना कोश्टांच्या तुज्या साकरांक खाकोत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आमचे प्रार्थना येशू दयाळ बापा, फावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कोश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां एक बरो जिणये सांगातीन लाभोवन तांचे कुटुंबांत जिवीत जियोवचे भाग तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भुरग्याचें तेणें आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमोत पाव, तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचें तेणें तांकां फावो कर, तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आवराक, वाऱ्या वादळाक, भुंय कोसलन तरी कोश्टांच्या त्या भावनांक, तांच्या कुटुंबाक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता. तांचे दूख पळय, तांकां आदार दी, सांगात दी. तांची जतन करत्यांक, तांची सेवा करतल्यांक, मिलिटरीक, पुलीस अधिकाऱ्यांक, पुलिसांक आनी विविध रितीन आदार दिवच्या नर्सांक, दाक्तरांक तूं पाव म्हूण आमी मागता. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वर आमच्या राष्ट्राक स्वतंत्र दिवन एक अपूर्वेचे संविधान तुवें दिलाय. संविधानाच्या हक्का प्रमाणे जियोवचे भाग तुवें दिलाय. संविधानाक आमी सांबाळूंक, संविधानाचे हक्क उखलून दवरूंक हर एकल्याक उजवाड दी म्हूण मागता. आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्वर आज ह्या पवित्र ताळा घेवन तुजे कडेन रडोवन म्हणल्या बरी काळजान मागतल्या हर एका भावनांची मागणी आयकून घे. तांच्या कश्टा दुखान पाव तांकां आदार दी म्हूण मागता. आमचे प्रार्थना येशू मुरये पिडेस्तांचे भलायके, तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारणये कागोदीचे माये, नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा, तुका आमी मागता. आमी बरे सेवेची बाळकां या दुःखाच्या कोणात आसता, आस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर पडटी आनी आपण शास्त्रांत तुजे सुजदी पॉल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मगळे लोभी आवकारी मोरये भगिनी दावाची मामत्सो विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसाने आमच्या खातीर पिडेस्त भावनां खातीर मागया. पिडेस्त भावनांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण करुया आनी त्रिएक देवाची स्तुती करून सांगाता म्हणया. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया. दयाळ बापा, आत्म्याच्या संकश्टाने आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दयाळ देश घाल. तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दी, जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सोम्याच्या नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्गांनी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. दयाळ सोम्या, भावार्थ्यांच्या बुजवणदारा,
तुझी मीत मेर नतलेली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधान सांबाळून दी. एकामेका सुख समजणी आनी मना भेद पयस करून एकामेकाक काळजांतावन बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांच्या संगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी दी, तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवं दी. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. आमेन. सर्वस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळो सो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसान आनी काकुळतीन वागोवं. दुलो बायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दे. आमेन. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यान आमचे संगता आसा. तो तुमचे सवें रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले. तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट भस्मन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. आमेन. आमी दिबेर सरब या मोगाचें मुकलो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करता, नमान करता. ते जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. आराधन आराधन स्वाधीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता. भक्ती मना कलत्या कर्जा करता तुका नमन. भक्ती मनान कलत्या कर्जा करता तुका नमन. करता तुका नमन. आराधन आराधन स्वाधीक सक्रामेंता. स्वाधीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वाधीक सक्रामेंता. सुमे जेजू तुझ्या या पवित्र प्रसन्न काल हांगासर जमलेल्या ह्या तुझ्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रोपाकाल खरोच हजरसच्या मोगाळ जेजू तुका आमचें समर्पण करूंक ह्या संदर्भी ह्या नोवेनच्या दिसा हांव आसा. म्हजें समर्पण तुका करता सोम्या. स्विकार कर सोम्या. म्हजें जिवीत तुजें तावनुसर लाभुल्लें जिवीत तुका समर्पिता. तूं जिविताचो उंडो आमकां मोगाचो ग्रास तूं वर्स आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेवन आयला. तुजी बेसावां म्हाका तूं दी.
जिविताचो मुंड तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो मुंड तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो संगात आशेताव तुजी कृपा लालेताव तुजो सांगात आशेताव हर एक दिसा बगच्या तुका आमी अत्रेकताव आतां आमचे आराधन आराधन स्वादीक स्वाधी सक्रामेंता सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता संदेशपरा देवा तुका ह्या सकाळींच्या वेळार दनपाराच्या वेळार आराधन करूंक आमगसर आयला म्हजी कृपा तूं म्हाका लाभय संवसाराचो उजवाड तूं सोमया आमच्या जिवितांत आसलो काळोख तूं धांवडावसो जावन आसाय आमच्या जिवितांत प्रकाश पांकोसो धनी तूं जावन आसाय तुका मेळोवंक आज हांव आयलां तुका मेळोवंक हांव आज आयिल्लें सोम्या तुजी विंसणार बेसांवां म्हजेर वत ल्हानवीक काळीज म्हजे थंय तूं रुपीत कर देवा तुजी सकत हांव लालयतां हर एक दिसा म्हज्या जिवितांत ल्हानवीक जावन हांव जियोवंक आशेतां कृपेन भर सोम्या आदार तुजो दी सोम्या संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश वांकोसो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो समाधानेचो प्रकाश वांकोसो तुका मेळोवंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळोवंक आशेताव आत्मीक सकत लालयताव हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधन हातू सोंदन आराधन स्वाधी तुझ्या संकरा वायदा सक्रामेंता आराधन सोम्या आराधन वंदन सोम्या आराधन ओगलीक तुका सोम्या स्वाधी सक्रामेंता भक्ती मना कलत्या काळजा करताव तुका नमन करताव तुका नमन आराधन तुका आराधन तुका स्वाधी सक्रामेंता सक्रामेंता Alleluia Alleluia जीविता जरी आमकां पावून सोम्या तुजे पळोवन गेल्ली म्हाका तूं सोदून येवचो धनी सोम्या तुजें जिवीत आज आशेता सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया
अर्गां तुका जेजू ओगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू हांगासर जमलेल्या समेस्तांक तुका समर्पण दिता सुमे जेजू तांचे जिवीत तूं आशीर्वादीत बरीत कर जेजू तांचे जिवीत तूं आशीर्वादीत बरीत कर जेजू तांचे थंय असले उणेपण तूं भरती कर जेजू तांची दुकां तूं पुसून काड जेजू सुमे जेजू ह्या संदर्भी भुरग्या सारक्या काळजांत तुजे थंय मागलेल्या ह्या समेस्त तुज्या भावंडांत समेस्त तुज्या भावांत समेस्त तुज्या भुरग्यांत तुजो आशीर्वाद तांकां येवं दी सुमे जेजू हालेलुया हालेलुया उक्त्या तळ्यान वडा तळ्यान आमी म्हणया जणकी आमी म्हणया हालेलुया 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 भक्ती मनान कल्या काळजान करता तुका नमन करता तुका बशी आमी आमचे दोन हात आमच्या उस्क्यार उसवून दवरया सोम्या थंय आमची नदर आमी कंसोवया सोमे जेजू ह्या उड्या रुपी आमच्या संगत आसा दोळे आमच्या धंक्या ताचे हजरपण आमी मानून घेवया मोगळा जेजू तूं पवित्र तूं म्हजो मोगाळ सडवणदार आनी धनी सोम्या हे वळखून तुजे मायेन मरयेक तुका तेंपलान बटयल्ले बरी म्हाका हांव तुका ओपून दिता सोम्या ल्हानवीक काळजांत हांव तुका अर्गां दिवंक हांगासर आयलां सोम्या स्विकार कर सोम्या म्हजी कालती जिणी ह्या जिणयेच्या हर एक घडये तुजे कुशेक काल जावन जियोंक म्हाका तूं फावो कर ह्या जिणयेचे सर दीस तुज्या मोगांत सारोंक आनी फळादी करूंक म्हाका तुजी कृपा लाभय सोम्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हणया आमी ओपसितां सोम्या तुका म्हजें काळीज तुज्या मोगान तें तूं बर तुज्या काळजा सारकें मोवाळ आनी दयाळ तें तूं कर सांगता समी म्हणया सोम्या काण उडय ह्या म्हज्या काळजांत हांव सर्व द्वेश सर्व मोसर गर्व आनी स्वार्थ कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें सादें बोळें मोवाळ आनी दयाळ भुरग्या सारकें काळीज ल्हान भुरग्या सारकें मोवाळाचें काळीज दयाळाचें काळीज तूं म्हाका दी सोम्या म्हण आमी मागया मोगाळ भाव भयणीनो सांगात आसा आमी म्हणया उपसितां सोम्या तुका ही म्हजी कूड ती निस्कळ नितळ आनी भलायकेन सांबाळ ह्या म्हज्या कुडीच्या शिरांनी तुजो दैवीक जीव पाशार जावं आनी ही म्हजी कूड तुजें तेंपल करूं म्हूण मागया तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका तूं धुवन नितळ कर सोम्या म्हूण मागया सदांच तूं म्हजे थंय राव सोम्या म्हजी कूड तुजें तेंपल कर सोम्या म्हूण मागया एक घडीभर हात आमचे जोड दोळे आमचे तांकया सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गायता सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गाता आसतना हांव सोम्याची स्तुती गावंक हांगासर आयलां जुवांच्या वांजिलांत आमी पळयता म्हजे सरशी आयिल्ल्या कोणाकच हांव इन्कार करिसो ना दी वन हू कम्स टू मी विल नेवर बी ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ सोम्याची उतर आहे आज त्यास सोम्या समकार आमी आसा आमी सर्व म्हज्या मोगाळ भयणीनो उबी रावया सोम्याक हरसिया हें गीत आमी गावया सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गाता भुरग्या भाशेन ल्हान भुरग्यांच्या त्या काळजा भाशेन आमी सोम्याक हरसून स्तुती गावन हें गीत आमी गावया सगळी सृश्टी ताळयो पेटोवन आमी गावया
सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता, 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 सुकणी सौजा 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 सोम्याची स्तुती गायता. संतोषान सोमी आमच्या सांगता आसा, ताची स्तुती करचे आमचे भाग. सबार जण आमकां भाग आमकां मेळना, तर आमकां देवान आज भाग फोव केला. गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गाता आसतना आमी सोम्या थंय संतोष पावन स्तुती गावन ही गीत कवया. गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता, 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 रूख झाडा 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 सोम्याची स्तुती गायता. हे सोम्या जिसू तुझी स्तुती गावन ही परजा तुझ्या मुखार हांगासर आसतना तांची स्तुती तू स्वीकार कर, तांची स्तुती स्वीकार कर, तांकां तुज्या बेसावांनी भर. एकठांय जावन आसले ह्या भावार्थांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल, तुवें रचले आत्म्यांचेर ऊब दिवन जिवा बरीत कर सोम्या. तांचे थंय स्तुती गावची ते मन तूं रुथा कर. एकठांय जावन सोम्याची स्तुती करया, एकठांय जावन सोम्याची स्तुती करया, एकठांय जावन सोम्याची स्तुती करया, एकठांय जावन सोम्याची स्तुती. घट्ट ताळयान ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया, ताळयो पेटून सोम्याची स्तुती करया. वय सोम्या हांगासर तुजी भक्तिका सांगता मेळून ताळयो पेटून स्तुती करता आसतना, नाचून गावून ती स्तुती करता आसतना, सगळी पृथ्वी तुजी स्तुती करता आसतना तांचेर बेसांव घाल. विशेष जावन तुका स्तुती करन, आराधन करन, तांच्या जिवितान सवकासाय जोडूंक, समाधान जोडूंक, खंत बेजाराय तांचे तावन पयस वचूंक तुजी स्तुती करता आसतना तांकां तूं राख, सांबाळ आनी आदार दी. नाचून गावन सोम्याची स्तुती करया, नाचून गावन सोम्याची स्तुती करया, नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया, नाचून गावून सोम्याची स्तुती करया. स्तुती करया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करया सोम्याची हालेलुया, स्तुती करया सोम्याची हालेलुया, 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 स्तुती तुका जिसो, आराधना तुका जिसो, महिमा तुका जिसो, वंदन तुका जिसो, वाकाणी तुका जिसो, हालेलुया तुका जिसो, होसाना तुका जिसो, वंदन तुका जिसो, जय जय तुका जिसो. या संदर्भे हांगासर असली सर भक्तिका तुका वाकाणत आसतना, तुजो मोग नियाळत आसतना तांचे थंय लान्विका आसा सुशेग कर. भुरग्या सारक्या काळजांत जावन तुका वाकाणूक, तुजो मोग नियाळूंक, तुझा हरसूंक तांकां आधार तूं दी सोम्या. तांचे थंय असले सर बे पिरांत पिडा शिडा सर बेजाराय खंत पयस कर सोम्या. तांचे थंय जाय मोवाळाय, दयेळाय आनी लान्विकाय सर तूं तांकां फोव करता सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जीसस.
Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah. 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 एक घडी पर तशेंच आमी रावया. आमचे हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमच्या काळजांत जेजू निवास करन आसा. मिसाच्या बलिदानांत हांगासर आसलो साक्रामेंताचो जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमच्या काळजाच्या दारार तो रावून बडे ते आसा. तुजे सांगात रावोंक, तुजे कडेन उलोवंक, तुका कुरपा दिवंक, तुका आपडूंक तो आज तयार आसा. पण तूं तयार आसाय गी. तुज्या काळजाचें दार उगडूंक तूं तयार आसाय गी. पळय जेजू तुज्या काळजाच्या दारार रावून बडयते आसा. उगडापण पुस्तकान आमी पळयता. काळजाच्या दारार रावून बडयते आसा. उक्तें कर तुजें काळीज. आपय सोम्याक, हे सोम्या, हे धन्या, उलय सोम्या उलय, आयकता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसा आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय, आयकता साकर तुजो. सलय म्हाका सलय, जावन आसाय आसरो म्हजो. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जेजू, उगडाप तुका जेजू, तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वाखणी तुका जेजू, वाखणी तुका जेजू, होसाना तुका जेजू, होसाना तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. बशे आमी. आयच्या सुवार्तेंत जेजू म्हणटा, भुरग्यां बरी तुमी जायनातल्यार सर्गींच्या राजांत तुमकां रीग आसचें ना. एक ल्हान भुरग्यां बरी तुमी जायनातल्यार सर्गींच्या राजांत तुमकां रीग आसची ना. जो कोण आपणाक सकलतो करून ह्या भुरग्यां परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. भुरग्यां थंय कपटपण ना. भुरग्यां थंय हंकार ना. भुरग्यां थंय निरासपण ना. भुरग्यां थंय दगलबाजी ना. भुरग्यां थंय आसा मोवाळ काळीज. तांच्या थंय आसा काळजाची जणवाय. काळजाच्या बुजवंतकायेंत ती भुरगीं आमकां सबार राजावूं शिकयतात. सबार बुदवंतकाय जाणवाय, काळजाची जाणवाय तांच्या थंय आसा. हात आमच्या जोडया. जेजू कडेन आमी उलोवया. जेजू जावन आसा आमचो देव, आमचो रचणार, आमचो पात्रोण सांत, सांजूद देव, जेजू क्रिस्ताचो इश्ट भाव, जेजू क्रिस्तान नेमलोलो नमियारलो धर्मदूत. ल्हान भुरग्याचें काळीज ताका आसलें. त्या देखूनच ताच्या जिवितांत ताणें सोम्याक
सगळ्यांनी परगट करूंक तो मुखार गेलो. मारतीरपणाचें मरण ताका फावो जालें. तो भुरगो जालो. भुरग्या सारकें काळीज ताचें थंय आसलें. आनी आज तसो समी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका आपयता भुरग्या सारक्या काळजाचो जावंक. थोड्या आमच्या तांकया आमचे सर्वस्व सोम्याक आमी समर्पण दिवया. थोडो वेळ आमी मौन रावया. म्हजे सांगाता राव सोम्या, तुका सोडून तुजे तावन पयस वचून म्हाका खंडीत जावं जिवोवंक साध्य ना. जुवांच्या वाजेलांत तुवें म्हळें सोम्या, हांव करी दाखवाल तूं म्हजे फांटे. दाखवालेंत फांटे चिटकून रावनातल्यार जिवान जावन रावोंक तांचे थंय खंडीत जावन रावोंक जायना. ती मरतात, सुकून वेतात. सोम्या, तुजे थंय हांव चिटकून रावोंक, तुका लागीं जावन जियोंक, म्हज्या जिवितांत तुजी बेसावां तुजी विंसणार काकूळ तूं हांव परगटोवंक म्हाका आदार दी. समर्पिता तुका सोम्या म्हजे थंय आसचें सर बरेंपण, सर बरेपणाचें मूळ तूं जावन आसाय. तुवें म्हाका दिल्ली देणी हांवें गळसून तुका महिमा दिशें कर सोम्या. तुका मानवांच्या सुगुणांनी दिसान दीस हांवें वाडाशें कर. आमची कूड सोम्याक आमी समर्पया. सोम्या, ही म्हजी कूड ती निस्कळ आनी नितळ आनी भलायकेन सांबाळ म्हूण मागया. ह्या म्हज्या कुडीच्या शिरांनी तुजो दैवीक जीव पाशार जावं आनी ही म्हजी कूड तुजें पवित्र तेंपल करूंक आमी मागया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಳಲಾರೆನು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಾಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೀವವಾಗಿರು. सांगाता मौनपणी सोम्याक आमच्या सांगाता रावोंक विनंती करया. कालत्या काळजान सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी आपया. म्हज्या संगीत तूं राव जेजू, म्हज्या सरशीन तूं राव जेजू, म्हज्या पाटल्यान तूं राव जेजू, म्हज्या मुखल्यान तूं राव जेजू, म्हज्या वयर तूं राव जेजू आनी म्हाका तुज्या पावलांनी चलोवंक आदार दी जेजू म्हूण ह्या गिता द्वारे मागया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ಮಣಿಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Santaun Muniami. Hallelujah. Oh God Jesus. Hallelujah. Oh God Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र उंड्या रूपाकाल हजाराच्या मुझ्या मकाळ जेजू, तू मुझे सरशीन रावों की ये जेजू, तू मुझे सरशीन रावत असताना, मुझे सरशीन असताना कितेंच भेंबिरांत म्हाका नासुमिया. जिणयेच्या कश्टा वेळार म्हज्या दोळ्यांनी दुखां भरत असताना, दुखांनी सुख रसलेलो तू म्हज्या सरशी असताना म्हाका कितेंच भिरांत ना, भेना. सुमी तू म्हज्या सांगाता असताना हांव चंचल जायना, हांव कंगाल जायना. कित्याक तुवें म्हळाय संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुज्या सांगाता आसा, भिये नाका, घाबर नाका. पळय तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यार हांवें बरयलां. म्हज्या मुखार तूं आसाय, हांव तुका केदींच विसरचो ना. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಸ್ವಾಮಿ, ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರು ಯೇಸುವೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ತೀರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. हात आमचे उभार. हालेलुया 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 हालेलुया. स्वतंत्र जाऊन सम्यक आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 अर्गान तुका जेजू, अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, प्रतिपा तुका, आराधन तुका जेजू, आराधन तुका, वाकणी तुका जेजू, वंदन तुका, जय जय तुका जेजू. जय जय तुका. हालेलुया. 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 मोगाळ भाव भयणीनो, सबारपोटी भुरग्या सारक्या मनाची जावंक आमचे थंय अडकळ आसा. जेजू म्हणटा तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. मन बदलून आमचे थंय सबारपोटी ह्या भुरग्या सारक्या काळजाची आनी मनाची जावंक थोडे अडकळी आसात. कस जाले ते अडकळी? आमचे थंय आसा कपटी मन, मनशापणांतलें मन आमचे थंय आसा, गर्विश्ट मन आमचे थंय आसा, दुबावाचें मन आमचे थंय आसा, हट्टी धारून काळजाचें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, हट्टी धारून काळजाची जाल्ली ती इस्रायल पर्जा, आनी त्या हट्टी धारून काळजाची जाल्ल्या त्या इस्रायल पर्जेक एजेकिएल प्रवातीक धाडून सोमी म्हणटा तांकां जागयता, ते मन बदलिया तुमी. हट धारून काळीज एक नितळ निर्मळ निस्कळ काळीज तुमचे थंय तुमी रसून घेया म्हणटा. हंकारी मन आमचे थंय आसा, आबलेसावाचें मन आमचे थंय आसा, द्वेष राग मोसरान भरलेलें मन आमचे थंय आसा, बेजारायेचें मन आमचे थंय आसा, संवसारी आशा अत्रेगान बुडोवन गेल्लें रोंबोवन गेल्लें मन आमचे थंय आसा. हांव आनी म्हजें हांवूच म्हणलो स्वार्थसो मनोभावाचें मन आमचे थंय आसा. दुबळ्या धाकटा थंय जेजूक देखानातलें मन आमचे थंय आसा. लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता हें सर्व मन आपणायलेलो तो वेचीक पूत बापा सरशीं ल्हान भुरग्यां बरी फाटी येता. दिंब्यार आमी पडया मोगाळ भाव भयणीनो, आमी दिंबी घालया. हे अप्पा, ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆತಂಚ जोडया खंडीत जावन तें भुरग्या सारकें मन आमकां मेळा जाय तर आमचें थंय असलें कपटी मन आमी आज बदलूंक जाय, बदलून घे जाय. बदलावण आशे जाय, बदलावण जिविताचो वांटो. क्षमादान देवरा वरदान म्हणटात, बोगसाणें देवाचें देणें, आनी तें बोगसाणें आज आमी आपणावन भुरग्या सारक्या काळजाची जावन आमी हांगासर खंडीत जावन देवाची विंचणार बेसांव आपणावन वचा जाय. तर म्हज्या मोगाळ भयणीनो, लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता वेचीक पूत बापयच्या मोगातावन, बापयच्या त्या कुरपेतावन पयस वेता, सगळें विबाडता, सगळें विबाडून सगळ्यांनी ताचो हात सोडल्या मागीर ताच्या इश्टांनी ताच्या मंत्रांनी ताच्या सरशी आसले सगळ्यांनी ताचो हात सोडल्या वेळी तो थंयसर दिंबयेर पडटा, कळवळटा, बेजाराय पावता. बापाय सरशी येवंक तो आत्रेकता. म्हज्या बापाच्या घरांत सबार जणांक आळांक काता दिसलें जेवण आसा, पूण हांव हांगासर ह्या दुकरांक घालचें जेवण हांवें कांयच न्ही गी. हांव आतां उठतां, ನಾನೂಗ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಗಳನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆತುಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. आतामचे सोड्या सोम्या हांवें पाताक आदारला, तुजो पूत जावंक तुजें धू जावंक हांव योग्य न्हय. आज तुजे मुखार उक्त्यान हांव बोगसाणें मागून घेता. म्हाका राख सोम्या, आदार दी सोम्या म्हण मागया. ल्हान भुरग्यां बरी आमी रोडोवन दुकांगळोवन मागया. खंडीत जावन जेजू आमकां आदार दिता. ह्या संदर्भे ये अप्पा ना पापव ಮಾಡಿರುವೆ
ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಏ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ದಾಸನಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ದಾಸನಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಏ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. होय सोम्या हांव योग्य नाही. ह्या संदर्भार म्हजे वयर शिंपडलेलें तें उदकांत तुवें म्हाका नितळ केल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिता. ह्या संदर्भी सोम्या मागता तुजी पवित्र आत्म्याची देणी 12 फळां 7 देणी म्हजे थंय तूं आसा सारकें कर. ही फळां ही 7 देणी हांव घेवन म्हजें जिवीत परत्यान नव्यान हांव बांदून हाडूंक म्हाका तूं अभिशेक कर सोम्या. हात आमचे जोड्या दोळे आमचे धांकया पवित्र आत्म्यांत हांव न्हू आमकां आतां तें लायता आसतना ह्या तें लावण्याच्या संदर्भार खंडीत जावन जेजू आपली मोर आमचेर मारता आनी आमकां तें लायता आनी आमकां विशेश देणी आनी तो भरता. पवित्र आत्म्याक आमी मागोवन बेसांवां ह्या संदर्भी आमी आपणावया. स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिंस्तु देवने स्वादिकज्ञा दैविकज्ञा म्हजे तैरावोके स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिंस्तु देवने स्वादिकज्ञा दैविकज्ञा म्हजे तैरावोके बापान पाठयलेल्या पवित्रज्ञा जेजून बासयलेल्या पवित्रज्ञा देवदूतांक दय दिल्ल्या पवित्रज्ञा प्रवाद्यांक प्रेरंतु पवित्रज्ञा स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिंस्तु देवने स्वादिकज्ञा दैविकज्ञा म्हजे तैरावोके विस्मित बुद्धीणार पवित्रज्ञा जीविताची जर पवित्रज्ञा भलायके दातारा पवित्रज्ञा सदां काळजी येवच्या पवित्रज्ञा
पवित्रज्ञा बेगिसु देवने स्वादिकज्ञा देविकज्ञा मुझे तैरावो के स्वादिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिसु देवने स्वादिकज्ञा देविकज्ञा मुझे तैरावो के हालेलुया 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 दिव्य आम्ही पडूया. सक्रामेंता मुखार थोडो वेळ करसूनचो भाग आमकां सोम्यान फावो केला. सक्रामेंतांत असले जेजू कडेन आमची सर्व मागणी, आमची आशा, अत्रेक, काळजाच्या गुणांत असली सर्व ती प्रार्थना जें कितें आज आमी हांगासर मागोवंक आयल्या तें सर्व समर्पण दिवया. जेजून आपल्या बापाक बाबा म्हणून आमकां उलो मारूंक शिकयला. बापा, आमच्या बापा म्हणून उलो करूंक शिकयला. तें प्रार्थना ल्हान भुरगीं, ल्हान एक भुरगो बापा कडेन उलोवचे बरी पळोवन आमी तें उलोवया. बापा, म्हाका तूं स्विकार कर. बापा, सर्गींच्या देवा, म्हाका तूं स्विकार कर. म्हणून आमी सोम्या जेजू क्रिस्तान शिकयलेले मागणे आमचे दोनी हात वयर उबारून आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपडतो ग्रासा आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मोरी आमची मोगाळ माई, कुर्सां म्हळी म्हजे पसो तूं, तुजे पसो तूं, अख्ख्या संवसारा पसो तूं मागोन आसची आवय. आज तूं हांगासर आयल्याय, मागोन आसाय. तुज्या सांगाता आमचो पात्रोण सांत जूद ता देव तोय मागता आसा. मोरी माई तुजे पसोत मागता आसा. तुका भलायकी दिवंक आपल्या पुता कडेन ती विनवणी करनासा. तर त्या मोरयेक आमकांच आमी समर्पण दिवन, तिच्या कातावीण काळजाक आमकांच समर्पण दिवन भक्तीपणान हात जोडून आमी म्हणया. नमान मोरये, कुरपेन बरयल्ले सुमतीचे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव, and being poor to kusiche Jesu. Bhagyavanti Maria देवाची मे आमोव्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सक्रामेंताचे बेसांव आपणावंक आमी आतां फुडें सरया. येद्यावडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. परवेल्या त्या रूपा बघा, नव्यो रीती आधार्या, सर्वणवेच्या असत्विश्व्या, बावडताचे बळ
दिव्या जशे बापा तशे पोता उल्हासाने स्तुतीसा पृथ्वी महिमा ससना ससना एका तळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्विरिता समसमी नावर्ता प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंतां काल तुज्या कश्टां सोगड्यास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणीचो फळ सदांच आमच्या थंय आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सर्व आमचे समर्पण करण सक्रामेंताच्या बेसांव आमी आपणावया. देवान आमकां आयच्या दिसा केल्ल्या बरेपणाक लाभयलेल्या बरेपणाक ताका स्तुती करया, आराधन करया, नमन करया. भावा बहिणी सांगाता अर्घां दिता उपकार जेजू बावडता. आयला आता म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. भावा बहिणी सांगाता अर्घां दिता उपकार जेजू बावडता. आयला आता म्हजे थंय हांव उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद भगेन कृष्णाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो सांजुदाचे पुणशेत पक्षिगेरे तर्फेन म्हजे प्रणाम तुमकां सर्वांक. ऑक्टोबर म्हयनो पुणशेताक एक विशेष आनी विशिश्ट म्हयनो. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पुणशेताची वार्षिक परब. आमकां बिरगस घरांक हे वरास वज्रोत्सवाचे वरास. ह्या संदर्भी ह्या पुणशेतांत हर एका वर्सावरी ह्याय वर्साय सामुहीक काजारांची मांडावळ केल्या. जर तर तुमकां कोणायकी ह्या सामुहीक काजारा वेळार हांगासर लग्न जावंक आसक्त आसा जाल्यार सकयल कांसिल्या नंबराक फोन करून ऑफिसांत तुमचें नांव दाखल करूंक हांव तुमकां उलो दितां. सामुहीक काजारा वेळार हांगासर तुमचो खर्च चड वांट्यान आमीच पळयता. अर्थीक अडचणी आसलेल्या तुमकां हांगासर लग्न जाता आसतना खंडीच तें फायद्याक पडटलें. तितलें मात्र न्ही, हांगासर साबार लोक त्या दिसा ह्या पुणशेताक येता. तुमचे खातीर विशेश तरान त्या दिसा मागतलो. हो एक अवकाश, हो एक खंडीत व्हडतो फायदो तुमच्या जिवितांत. त्या देखून हो अवकाश गलसून ह्या सामुहीक काजारांत लग्न जावं हांव तुमकां आपोवन दितां, उलो दितां. परत हांव तुमकां सांगतां, जर तर कोणायकी ह्या सामुहीक लग्ना वेळार लग्न जावं खुशी आसा जाल्यार सकयल कांसिल्ल्या नंबराक कॉल करा, तुमची नांवां दाखल करा आनी त्या मरीफात आमकां मांडावळ करूंक सहकार दिया म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां. देव बरें करूं.